मोगाच्या न्हू एक वळखीचें घर आसलें, बारी मोगाची मनशां आनी तांच्या घरांत तांचे पूत काजर जालो आनी ती बंबय आसलीं. काम जावन कुडल्या गेलीं ती बंबय गेलीं. बंबय मागीर थावन ताका भायर येवचे एक अवकाश मेळ्ळो. तो भायर येता म्हणलो आनी व्हंकलेन थोडें तेंप घरा रावचें म्हण आमच्या हळ्ळेक येवचें म्हणून. मागीर तो तशें आमी आसल्या त्या हळ्ळेच्या गांवाक बायलेक धाडूंक पावोंक तो आयलो. वाटेन येताना एक सोरोप पास जावन गेलो. आमकां अशें मुखार असो रावलो आनी तो पास जावन गेलो. आतां ही व्हंकल भियेता रावोंक घरा रावोंक भियेता. तशें म्हाका तांणी आपयलें. देखून घरा वचून मागण्यांनी पुराय केलें आनी हांवें तांकां सांगलें दिवोड येवनतल्या बरीच खरा फादर म्हणाली. अजाप करता देव तुमच्या मागण्या देव आयकता. दिवोड आमच्या कांपणा भितर येवंकूच नजो म्हणून पळय. आनी ताच्याक पयलें एक 2 दिसां पयलें एक मागण्याचो मनीस आयला तांच्या घरा. तांणी हाडला एक मागण्याचो मनीस. बरें मागणें करता म्हणून पयस तावन हाडयला तांणी फोन करून. तो येवन मागण्याचो मनीस येवन गेला आनी ताणें म्हणलां देव आसा भियेनाकात, देव आसा भियेनाकात. ह्या घरा केदाळात सोरोप येना म्हणून. ह्या घरा सोरोप बिलकूल येना. हें घर देवाच्या बेसावचें तुमच्या इतलांत सोरोप तुमकां पळोवंक मेळना म्हणून. ह्या घरान सोरोप येवंकूच येना म्हूण सांगून गेला तो. आतां म्हजे कडेन म्हणटा ती सोरोप येना म्हूण ताणें सांगलां तुमी सांगल्यार मागीर सोरोप येवंक तुमी म्हणाचें म्हणून. हांव तशें म्हणना म्हळें. सोरोप हांगा येवंकूच येना म्हणून हांव म्हणना. आनी देव आसा सोरोप येवंक सोडूंक तूं सोडिना. सोरोप देव आसा आनी सोरोप हांगा घरा भितर येवंकूच सोडिना म्हणून हांव म्हणना म्हळें. हांवें तांकां सांगलें कालें म्हळ्यार भियेनाकात. सोरोप येवंक पुरो पूण ताका तुमी भियोवची गरज ना म्हणून. सोरोप येता सत्रेकण या जगरूच रावा. बिळां आनी असलीं पुराय शिमेटांनी घालून बरून करा. उंदरांच्या वखा दवरून उंदरां पुराय मारा. आनी खंय वयर आनी सोडान खंय बिळां आसा जाल्यार ती बंदाबस्त करा. लांकुडांनी काडूंक येताना इल्ले कडक्यान तिके जागृत करा. आनी तशें म्हूण हांवें सांगलें तांकां. इल्लेशें जागृतक भायर सांगलें. पूण सोरोप येवंक पुरो. तुमी भियेनाकात. ताची पर्वा करिनाकात. जतन करा, जागृत रावा. देव आमच्या सांगात आसा. जागृत करा पूण येवंक पुरो म्हणून. मागीर गेल्ल्या उपरांत ना आतां मागीर म्हळें फादराबान येवंक पुरो म्हळ्यार तें येवंक पुरो म्हूण सांगलां जाल्यार आमकां मागण्याच्या मनशान सांगलां. आमकां मागण्याच्या मनशान धैर्य दिलां आनी येना म्हणून. आमी मागण्याच्या मनशान सांगलां म्हणून. मागीर म्हाका तेन्नाचे आयले गुरकारा म्हण आयले कित्याक फादर तुमी तांचे कडेन सांगलें सोरोप येवंक पुरो म्हणून. तर सोरोप येनात म्हूण हांव सांगूंक जाता गे. आनी आमच्या आश्रमांत सोरोप आयिल्लो पोर. आमी ताका सोरोप धरताले आपयलें आनी तो व्हरून गेलो. सोरोप येनात म्हणून सांगूंक जाता गे. सोरोप एक हुंदीर येनात म्हणून सांगूंक जाता गे. मूस जाळार येनात म्हणून. त्यो सगळ्यांत आतां आमी आमचे बंदाबस्त करीचे. पूण सोरपाक येवं नजो. हांव भियेना सोरोप येता आमी भियान कांगाल जावना. पूण आमी हांगा मुखार भितर येनातल्या बरी ते एक बागलाक पोळें मारलां आनी सकयल केलां येनातल्या बरी 2-3 बुराक काले बंद केल्यात. आमचे बंदाबस्त केल्या. ताणें भितर येवंक जायना. भितर येवंक जायनातल्या बरी आमी पुराय केलां म्हूण सांगलें. आनी ना ताणें सांगलां ते आतां ताचेर तो परतल्या तूं तो मागण्याचो मनीस खंय आनी सोरोप येनात म्हूण सांगलां खंय देवाचो फावार दाखयता खंय देव तांच्या इतलांत सोरोप येनात म्हूण. जायत म्हणजे एक 10-12 दीस जाले. सोरोप इतलांत तो असो रावला. सोरोप आयलात. त्या मागण्याच्या मनशान सांगलें देव आसा भियेनाकात. देव आसा सोरोप येवंकूच येना म्हणून. सोरोप आयलोच इतलांत. ते जाळ जावन आयलीं हांगा खायलें कडचें. आतां सोरोप धरतलो मनीस ना म्हूण जालें. मागीर ताणें ताची बंदाबस्त करून सोडली. नातले भितर येता तो सकळी करून मागीर ताची बंदाबस्त ताणें पुराय करून ताणें धरून आमी गेली हांव ती आनी पुराय करून परतो मागण्या धैर्य दिवन आयलें हांव. पूण तें चेडूं बंबयचें चेडूं हांगा आयिल्लें सोरोप मेंपराक जाल्ल्या उपरांत तें म्हणालें ना पाद्राबान सांगलें मागीर म्हाका तितलें भियेना. कित्याक म्हळ्यार सोरोप जुजाळेत आमचें बंदाबस्त करचें म्हणून. देखून हांव बंदाबस्त केल्या म्हज्या रुमांत कांय येनातलें बरी टायट करून आनी पुराय वयर आनी परत ताणीं पळी मारल्यान येवचें जालें खंयच्यान येवचें बरी ना. देखून रुमांत हांव भद्रात येतां आनी थंय आनी येताना पुराय हांव टॉर्च घालना आनी पुराय हांव भद्रात आसा म्हाका हांवें पळयली पुराय. आनी म्हाका देव म्हाका आतां देव राखता म्हणून हांवें जाग माग आसा म्हणून. सोरोप आयलो तो. जायते फावटी आमी येता थंय हांगा मागण्या येता आमकां खांय जायना आमी भिवचें नाका देव आसा देव आमकां खांय दिना म्हणून. देव आसा खांय जावंक सोडिना देव सोडिना म्हणून. ना आमची जागृत आमी करीचें. देव खांय जायना ते वायर आपडतो इलेक्ट्रीक वायर आपड म्हळ्यार जाता गे तें पुराय.
म्हणजे भद्रते हांवें करचें. इलेक्ट्रीक वायर आसा जाल्यार तें लागणांतल्या बरी तें प्रकरणांतले भद्रते आमी करण्याचें. हें लिसांव तुजो भावार्थ अर्दो दुबाव गी या अर्दो भावार्थ गी सगळो खरो भावार्थ तुजे थंय आसा. देखून तुवें धैर्य घे, भियेनाका म्हूण आयच्या आयताराचें वासाप आमकां सांगता. भियेनाका, देव आसा, भियेनाका, देव आसा, देव सोडून घालना, देव सोडून घालना, भियेनाका तूं. आनी 17 काणे भावार्थ सगळो संपूर्ण देवाचेर दवर. पळय खंयचो एक घडीत आमच्या पवित्र पुस्तक आमच्या ह्या आयतारा मिसा वेळार आमकां ध्यान करूंक दिता पळया. पेद्रू आनी सांगाती माथेवाच्या वांजेलांत 14 अध्यायी 20:7 आनी 20:9 मुसरात आमी ध्यान करया. परवांतिकेश व्हड आसा पूण हांव इतले 14 अध्यायांत 20:7, 20:8 आनी 20:9 ह्या 3 श्लोकांचेर आमी ध्यान करया. पेद्रू आनी सांगाती भियेले. कित्याक भियेले ते दोणीर आशिल्ले. वारें वदाळ भिरांकूळ आशिल्ले. ते भियाक कारण आसा कित्याक म्हळ्यार ती मोद्यानाची रात मोद्या दर्यांत आशिल्ले. मोद्या दर्यांत आशिल्ले आनी बोळादीक वारें वळटलें. ल्हारां दोणीक मारतेलीं. आनी हें सांजेच्या पंथ्याच्या चारांचो फार म्हणटा आमी. चारांचो फार म्हळ्यार सकाळीं 3 तावन 6 कांय हांवें चिंतचें 4:30 तावन 5:30 ह्या 6 भितर 4:30 तावन 6 भितर हें घडीत घडलां. देखून ह्या मदें हें आणीक काळोख आशिल्लो आनी ल्हारां मारतेलीं मोद्या दर्यांत आशिल्लीं. भियाक कारण आसा. जेजू दोंगरार मागणें करना आशिल्लो त्या राती. आनी आतां उदका वयल्यान तो सोलोन येता. जेजू सोलोन उदका वयल्यान येता. शिसा लागीं तो उदका वयल्यान सोलोन आयलो. ते मेल्ल्यांक कोणा म्हणून भियान बोब मारी लागले. ते मेल्ल्यांक कोणा हें उदका वयलो सोलोन येता मेल्ल्या म्हणून ते भियान बोब मारी लागले. बोब घाली. तेन्ना जेजून तांकां धैर्य दिवन म्हळें हीं उतरां म्हणलीं आयचें. भियेनाकात हांव तो कित्याक तुमी उणो बावडटा. भियेनाकात हांव तो कित्याक तो उणो बावडटा म्हूण जेजून म्हणलीं उतरां ती. जेजून पातयेवंक सांगलें अर्दो बावडट अर्दो दुबाव न्हय. तुमी मागण्यांत बळादीक जायचे म्हणून सांगलें. तुमी बावडटांत अखंड थीर बावडटा आसाचे म्हूण जेजून सांगलें. चिंत आमी या तूं त्या शिसां पैकी 12 जाणां शिसां पैकी एकलो तूं म्हूण चिंतया. तूं आसाय 12 जाणां पैकी तूं एकलो आसाय. तुजी प्रतिक्रिया केल्यो. ल्हारां मारतात दर्याच्या मदें आसाय काळोख दर्यांत रात. तूं दर्याच्या मदें आसाय ल्हारां मारताय. तूं भियान भरताय गी या धैर्यान कांय जायन मोगेत रावताय. कसली तुजी प्रतिक्रिया दिताय तूं. 2 दिश्टीन हे सवालाक आमी जाप दिवं येता. एक आमच्या पडुल्या सैमातांव कित्याक पडुलें सैम म्हळ्यार जालें आमचें पडुलें सैम आमी फातकान पडल्या. आनी दुसरें सतातावच्या दृश्टीन पळयता. पडुल्या सैमातावन आमी पळोवंक जाता आनी सताच्या दृश्ट्यांनी पळोवंक जाता. आतां पयलें पडुल्या सैमातावन पळया. जायत्यो समत्यो ताळणी हाडटा तुमकां. ती संगत ताळणी हाडटा, ही संगत ताळणी येता, भलायके विशयान ताळणी हाडटा, कामाच्या विशयान ताळणी येता. काय म्हळ्यार ताळणी येता आमी धाडल्या भियोंक ताळणी हाडटा म्हाका. मस्त पटीन वस्तू म्हाका सैमातावन वय म्हाका ताळणी हाडटा. सोमी सांगता ताका तुजे लागीं येवंक जाय. तुका कश्ट आयल्या वेळार तुवें भियेल्या वेळार सोम्याक जाय म्हजे लागीं येवंक, तुजे लागीं येवंक, तुज्या भुरग्यां लागीं येवंक, तुज्या कामाच्या जाग्यार येवंक. आतां उदका वयल्यान सोमी आयलो ताणें आपोवना. सोमींत सोलोवन उदका लागीं आयलो. सोमींत तें येवंक पावलो. देखून सोमींत तुजे लागीं येता. ताका येवंक जाय. सोम्याक येवंक जाय. तुजे लागीं येवंक जाय. तुवें कश्ट आल्या वेळार तुवें पिड्यांत आसतना तुज्या बेड्डा कडेन तुज्या मांद्रे कडेन तुज्या बिछाना लागीं सोम्याक येवंक जाय. तूं कश्टांत ओळाळटाना दुखां घालतना घरा बसोवन तूं घरा बसोवन रडटाना सोम्याक तुजे लागीं येवंक जाय. सोम्याक येवंक जाय. तुजे लागीं येवंक जाय. तुजें घाम गेल्या वेळार परगांवांत आसाय हांगा अर्द्यांक घर बांदलां, अर्दे घराचेर रीण आसा, भुरग्यांक काजार करूंक रीण काडलाय, या जाग्याक तुवें रीण काडलाय, घर बांदूंक रीण काडलाय, परगांवांत आसाय तुजें काम येता म्हूण कळटा. त्या दाळा सोम्याक तुजे लागीं येवंक जाय.
तूं कश्ट जातना शीस दर्यान कश्ट जातना सोम्याक तांचे लागीं येवंक जाय, तांकां धैर्य दिवंक, तांकां बुजोवंक, तांकां आदार दिवंक, तांकां ह्या समस्येंतल्यान भायर काडूंक सोमी तांचे लागीं येता. तुजे लागीं येवंक जाय ताका. आतां तुका कसलें चड भियाचें सामान्य जावन कसलें भें आमकां आसता, भें खंय तावन येता आमकां सामान्य जावन फ्युचराचें, मुखार कितें गी, फुडें कितें म्हाका राखून आसा गे, अननोन म्हणटा, कळीत नातलें, मुखार कितें जाता आमकां कळीत ना. आतां आमी पळयता 1 वर्सा जावन युक्रेनान तरी झूज जाता, मुखार कितें गी, कितलीं कामां येतीत गी, कितें सांगता अननोन, फ्युचर इज अननोन. हें फ्युचर अननोन ही दोन संगती आमकां भियाक कारण करतात, भें आडयतात आमकां. नाका म्हळ्यार फ्युचराच्या विशयान चिंता. आमच्या भारतांत आतां कितें जाता, फ्युचरा विशयान आमी चिंत्ता, फ्युचर अननोना विशयान चिंता. मुखार काल घडीत पयस बे कितें जायत, आमच्या बावडता कितें जायत, आमी कशें जिवचें म्हळ्यार आमकां अननोन. हें भें हाडटा, हें घडल्यार कितें जायत कोणना, ही फाट आयल्यार कितें जायत कोणना, ही फाट ती जिखची, ही फाट जिखात जाल्यार मुखार कितें कोणना. भें देवाचेर विश्वास नातिल्ल्या बरी करता. आसूं देवाचेर विश्वास दवरिना अशें करता आमकां हें भें. हें घडल्यार कितें जायत म्हळ्यार भें पळय आमकां खंयली भें आयिल्ल्या तक्षणा, फ्युचराचें अननोनाचें भें आयिल्ल्या तक्षणा देवाचेर विश्वास आसूंक सोडिना, विश्वासच ना करता. देखून ताका राखची, तांची जतन घेवची पातयेनी नासतना येता. देवान म्हाका राखता म्हणल्याचेर देव म्हजी जतन करता, देव म्हाका राखता म्हणली पातयेनी नासतना बरी म्हाका येता, नासतना हें भें म्हाका लागीं येता. हें भें म्हजी ती देव राखता म्हणली पातयेनींत काडटा. हें भें आसल्यार देव म्हजी कॅर येता म्हणलें काण सोडटा. सगळें आतां आमी सता दृश्टीन पळयल्यार शिश्यांनी भियोवची गरज नातली. हें सत. कित्याक म्हळ्यार बगलाक तांणी सतान आनी शांतीन रावूंक कारण आसलें, संतोशान रावचें आसलें. तांणी शांतीन रावचें जालें, संतोशान रावचें आसलें, शांतीन शांत समाधानान तांणी आसा जालें. कितें शांत समाधानाचें आसा जालें, जेजू तांच्या सांगात आसलो, देव तांच्या सांगात आसलो. तांकां कळीत आसलें सोमी आसा, आमकां सोडून घालना म्हूण. हें सताच्या दृश्टीन पळयचें आतां हें घडीत. सत्याच्या दृश्टीन पळयल्यार भियाक कारण ना, भें येवंक नजो. सताच्या दृश्टीन पळय जाल्यार त्या राती दर्याच्या मदें एक, दोणीर एक, बोळादीक ल्हारां आसतना देव येता तांकां राखोवंक, तांचें जतन करूंक, तांचें सेफ्टी सुरक्षीत करूंक, तडीक पावोवंक, तांकां तडीर वचून शेवटाक पावोवंक, तांणी खंय वचचें थंय पावोवंक जेजू तांकां मुखार येता म्हूण तांकां कळीत आसाचें आसलें, ताणें फातयेचें आसलें. हीं उतरां कित्याक तुमी भियेल्यात, उण्या बावडताच्या न्हू, कित्याक तुमी भियेल्यात. प्रशांत म्हणलो जेजू वाऱ्या वादळा प्रशांत, दर्यो थंड जालो. हीं उतरां आमकां सोमेस्तांक जेजू सांगता. भियेनाकात, भियान चिंता करून भरलेले आमकां थोडे फावटी आमी भियान भरता, भुरग्यांक कामां मेळनात, भुरग्यांक सैरीक मेळनात म्हणून. तरणाटी भायर वचून विजा घाल्या भियान भरता. एकलो भुरगो पळय हांगा आलो म्हणटा कामतालो तो, इंजिनियर शिकला, भायर ऑस्ट्रेलिया वचूंक लास्ट डेट जाली, विजा येवंक ना, पुरा पयशे भरल्यात, एका दिसा लेट करना येयली मागीर. देखून थोड्यांक आणकी येवना म्हणून तो ताका मेळ्ळी. देखून हीं उतरां सोमेस्तांक भियान भरिल्ल्यांक चिंता वारीन भरल्यान थोडी. त्या भरिल्ल्या वेळी येया म्हणटा जेजू, काम. पेद्रूक म्हळें काम, पेद्रू ये जेगी ये, काम म्हजे सरचेन ये. कामांड दिता, आदेश दिता जेजू, ये म्हजे सरचेन. तुका भियांत वो शब्द ताका नियाळूंक बरो. केदाळ भियायले क्षणां मामे काम टू मी. पेद्रूक म्हणलें उडासा काडचो. म्हाका केलें भिया आयिल्ल्या वेळार ह्या हांगा आयिल्ल्या भुरग्यांक आनी पुरा जेजून म्हळें काम. हात दिलो जेजून दोनीर तावन, ये उदकाच्या वयर तावन ये म्हणालो, ताका धरलें. येया काम म्हणलो, कामांड दिलो. आनी भियेनाकात म्हणलो कामांड, आदेश तो आदेश आमी पाळीचे. भियेनाकात म्हणलो आदेश दिलो.
तुका भियांत वो सोबदू तुवें नियाळसो बरो हांवें तुवें लारां वारें काळोख आमच्या जिणेंत लारां येतातच कल्या समासाचे लारां येतात आमच्या जिणेंत वारें वादळ येता आमच्या जिणेंत काळोख येताच येता येना म्हणूंक ना काळोख येता काळोख येता काळोख येता पळय तुका दोशी दिवचे कसलेंय संकेत ये तुका कोल्यो दोशी दितात तुजी पिडा दोशी दिता जाल्यार तें पिडा एकच पटी आयल्या लारां आयिल्ल्या बरी एकच पटी वारें आयल्या म्हणटा एकच पटी काळोख भरता जिणेंत रीण एकच पटी वाऱ्या आयिल्ल्या बरें आयलें खरें घडीत घडलें तुवें पयशे दिवचे पळय वगडयले देखून तुका दोशी दिवचें कसलें तुका कलें दोशी दिता ताका आमी बायबलांत लारां वारें वादळ आनी काळोख म्हणल्याच्या फाटल्यान असो अर्थ वो संकेत वो तुका दोशी दिवच्यो संगती कसल्योय असो संकेत तो देखून दोळे हांव पळय जेजू तुज्या लागीं येता दोळे दांप आनी पळय दोळे दांप एक घडी भर दोळे दांप तुजे आनी पळय दांप दोळे जेजूक पळय दांप दोळे जेजूक पळय तो लागीं येता दांप दोळे जेजूक पळय लारां पयस येतात वारें वादळ पयस येता आनी तुका सुरक्षीत या आनी जेजू म्हणटा येया तुमी फातयेन येन म्हज्या लागीं येया म्हणटा मुखाच्यानो लारां दोनीक मारतात दोन संकेत पवित्र सभा चर्च दोन संकेत कोण पवित्र सभा आनी म्हजें क्रिस्ती जिवीत बावडत्याचें जिवीत दोन पवित्र सभेचो संकेत हर एका क्रिस्तांवाचो संकेत बावडत्यांचो संकेत लारां आमकां मारतात एक लारां भितरलीं एक लारां भायलीं पवित्र सभेक थोडी भितरलीं तर लारां क्रिस्तांव लोकूच प्रॉब्लेमां समस्या करता पवित्र सभेक एक आमी पळयता पयस सभेंत विवाह विच्छेदन काजार जावचें लग्न जावचें आनी तुटोवचें भितरलीं लारां कितलीं एक दोन गी लग्नाचो साक्रमेंताक मोलनांतल्या बरी काजार जावचें जाल्यार तक्षण एका म्हयन्यान तुटोवचें अर्तासागे ही भितरलीं लारां युवा जाणां मिसाक आनी वसाना अंतात इगोर्जे आनी युवा जाणां उणी येतात पूण कळोवन येता युवा जाणां घरा आवय बापाय सांगता रडटात हांगा मागा पूत वचना दू इगर्जेक वचना म्हूण ही भितरलीं लारां आमची देखून भितर लारां आनी थोडे फावटी बायलीं लारां म्हळ्यार आतां मणिपुरांत आनी परत जाता पळय बायले मनीस येवन इगर्मातेक अटॅक करतात दोनी भिरांकूळ लारां थोडी भितरलीं लारां आमी भितरलीं मिसाक वचना साक्रमेंत पाळिना आनी आमी इगर्मातेची शिकोवन आमी पाळिना पळय पुस्तकाची शिकोवन आमी पाळिना ही भितरलीं लारां भिरांकूळ लारां भितरलीं लारां आनी आमचे संप्रदाय धर्मीक संप्रदाय प्रमाण घालता लग्नाक दरबस्त करशिता लेक बीन तांतलो दुडो पिटो करता गरजेवंतांक कांय सारलें आमी दिना शिकपाक कुमोग विचारल्यार पिडेस्तांक कुमोग आमी दिवंक मुखार येना ही भितरलीं लारां ही पवित्र सभे भितरल्या बावडत्याच्या लोकांचें थोडी बायलो लोक अनबावडटी लोक येवन आमकां पवित्र सभेक मारता बायली लारां दोन हलता पवित्र सभा हलता जेजू शिसां सांगता भियेनाकात धैर्य घेया हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा जेजू देव कसली लारां येवन भियेनाकात धैर्य घेया हांव तुमच्या लागीं आसा म्हण शिसांक सांगता देव खलीं लारां आयल्यार आमी कोडयाळांत इगर्जान फातर मारल्यार लारां आयल्यार जेजू आमकां सांगता भियेनाकात धैर्य घेया हांव तुमच्या सांगात आसा थोड्यांक भें वय दुबावाचें भें वय देखून तशें आनी थोड्यांक दुबावाचें दवय थोड्यांक जबाबदारी घेवंक वचचो नाका आमी नाना तराचें भें पळयता जबाबदारेचें भें आनी थोड्यांक हांगा भें गेल्यार मस्त जाणां भुरग्यांक काडटात आमी सारकें काल्यांक तरणाटी आनी पुरो येतात आज सकाळीं येदोळच्या एकल्या जाणां भें काडचें कशें म्हूण हांगा हाडटात हांगा आमी बोर्डांनी घालूं ना पूण आयकल्लो लोक हांगा पाद्रा शिकिल्ले पाद्राब आसात क्लिनिकल सायकॉलॉजी केल्ले पाद्राब 15 वर्सां हांव हांगा एक्सपिरियन्स आसले अणभव आसले पाद्राब आसात आमी बरें जालें हांव म्हूण सांगतात हाडटात एका भुरग्याक हाडलें हांवें भुरग्याक लागीं विचारलें कितें म्हाका भें खाल्याचें भें बुता तुका ओके येत रावलें वळून दुकान वळून
काल्याचें बें एक बोच्या 6व्या क्लासीन था गी म्हूण भुरगें 6व्या क्लासीन था एक 10-11 वर्सां 12 वर्सां जायत तशें काल्याचें बें बता म्हणून तुका जबाबदारी काडूचें बेग काल्याचें शिका जावें आनी इसका लिडर जायचे आनी बरे मार्क काडचे म्हणली जबाबदारी काडूचें बेगी ना ताचें बें इल्लेशें आसा म्हणलें मागीर पेटे माजरांचें सुणें माजर पेटे माजरांचें तुका बेंगी इल्लेशें म्हाका पेट्यांचें आनी माजरांचें बें दिसता म्हणलें मागीर काल्याचें बें तुका हायट वयर स्टेरकेजी वयर येताना निसर माळयेक येताना निसर येताना वयर येताना रुकार सरताना तुका बें दिसता गी म्हाका इल्लेशें बें दिसता थोडें इल्लेशें सी इल्लेशें येस म्हळें मागीर पळयतना ताका सगळ्याचें बें आसा ताका फंटाफोबिया म्हणटात फंटाफोबिया हर एकाचें बें पेट्यांचें बें जुदाळीचें बें जबाबदारीचें बें आसा वयर सरतना बें आसा उदका पळयल्यार दर्याड पुरा फंटाफोबिया म्हणटात सगळ्याचें चेडवा सगळ्याचें बें बापूय व्हडल्यान नासलो सगळ्याचें बें म्हूण मागीर म्हाका कळ्ळें खंयचें बें म्हूण कळल्यार तें काडूंक चला फंटाफोबियाचें बें एकच कडेन काडून सोडलें तशें जेजू न्हू ह्या दर्यार दोनीक लारां मारता शिशांचें बेंत काडून सोडलें जेजून थोड्यांक बैलें बें लारांचें वारें वादळाचें बें आनी थोड्यांक भितरल्यांत बें बैलीं लारां नाना समस्ये येतात नाना समस्ये प्रॉब्लेम आसतात भलायकेचे पिड्याचे नाना समस्ये आसात थोडे फावटी नंबरान देवानांत वयर वयता डायबिटीज वयर नंबरां BP वयर कोलेस्ट्रॉल वयर येता सकयल देवानांत बैलीं हें भितरलीं लारां थोड्यांक बैले समस्या थोड्यांक भितरले समस्या थोड्यांक बैले समस्यात भितरले समस्यात हें सहज देखून पेद्रू येता उदका वयल्यान सोलोवंक जेजू लागीं जेजू उदका वयल्यान सोलून येता पेद्रू म्हणटा म्हाकाय उदका वयल्यान सोलोवंक जाय म्हणटा क्रमेन बावडथाचेर बरा भार घालतना उदका वयल्यान चलता बें चड जावन क्रमेन बावडथाच्या की बें चड जाता बें चड जावन येता बें चड जावन येताना तो वाऱ्याचें बोळ लारांची सकत वाऱ्याचें बोळ खंयच्या बोरादीक बोळान येता लारांची सकत सक्तेवंत लारां येवन दोनीक मारतात हें पळयता पूण देवाचें बोळ देवाची सकत देवाचो फावार तो पळयना तो बुडटा पयलें तो बावडथाच्या बळान देवाचेर भार घालून तो चलतना देवाचें बोळ पळयता देवाची सकत पळयता देवाचो फावार पळयता आनी बावडथाच्या बोळांत तो सोलो उदका वयल्यान चलता पेद्रू मागीर इल्लीशे दोळे गुंडयता तो लारांचें बोळ पळयता वाऱ्याचें बोळ पळयता लारांची सकत पळयता देवाचें बोळ देवाचें सकत देवाचें फावार पळयना त्या दाळ तो बुडटा आनी सोबिया म्हाका बचाव कर हांव बुडटां जेजू म्हणटा उण्या बावडथाच्या न्हू म्हणटा उण्या बावडथाच्या कित्याक गबारलोय उण्या बावडथाचो म्हणटा ही काणी वाची जाय बावडथाच्या जिणेचें चित्राण जावन म्हजो बावडतो कसो गट्ट बावडतो पत्रा बरी म्हणून फातर गी म्हजें चित्रान रूप येता गे म्हाका ह्या बियाचो कापसा बरी बिये म्हजो बावडतो कसलो हें चित्राण थोड्यांचो अर्दो बावडताची जिणी अर्दे बावडत थोडे फावटी इल्लोसो बावडटा थोडे फावटी बावडत ना थोड्यांक बें आनी दुबाव भरला बावडत बें दुबाव तिनी बावडत बें दुबाव तिनी वट्टूक सरशी भरशी आसा बेंय आसा दुबावी आसा बावडती आसा ओलो बावडत थोड्यांचो हें जायत्या क्रिस्तांवांचें जिवीत आयचें इल्लेशें बें इल्लोसो दुबाव काल जाता कोणाक कितें करता दुबाव आनी बें आनी बावडत इल्ल्या पातयेवचें हें जायत्या क्रिस्तांवांचें आयचें आमचें जिवितांत आसा पूण भियेनाका देवाचेर पातये तुवें भियोवचें सक्ती काडटा म्हूण त्या आमच्या मागण्याच्या मनशान सांगलें ओ भियेनाका देवाचेर पातये तुवें भियोवचें कसलें आसलें संगत्यो एक्की संगती घडोवंक सोडिना तुका तो सोरो पिवन तुका साबोवंक सोडिना इतल्यान सोरोपूत येना म्हूण त्या मागण्याच्या मनशान सांगल्या बरी देवाचेर पातये भियेनाका देवाचेर पातये तूं कितें भियेताय पळय तें तुका एक्की जावंक सोडिना तूं पिडा येता म्हणून कॅन्सर येता म्हूण भियेताय गे तुका देव सोडिना कॅन्सर येवंक सोडिना तुका थाप येता म्हूण भियेताय गे तुका थाप येवंक सोडिना देव सोडिना म्हूण हें तांचें
पूण सारकें म्हळ्यार भियेनाका म्हण आमी सगळ्यांक सांगचें. देव आसा तुका एक्यो सोडिना तशें पुरा आश्वासने तें पुरा भ्रमे आनी पुरा आमचें इल्युजन म्हणटा आमी इल्युजन म्हूण. देखून भियेनाका म्हूण आमी सगळ्यांक धैर्य दिवचें. तुवें भियोवच्यो संगती तुका घडोवंक पुरो म्हणाचें. थोड्यो भियोवच्यो संगती भियेता घडोवंक पुरो, पूण तांकां तुवें भियेजय म्हणना त्या संगतींक तूं भियेनाका, सरपाक भियेनाका म्हूण सांगलें. कांय करना तो ताच्या रगड्या वचनाका म्हूण ताच्या घरा सांगलें हांवें. पिडेक भियेनाका तूं देवाचो बेसांव आसा भियेनाका. पूण ताप येवंक पुरो तुका गूण जाताय. ताप येवंक पुरो, पिडाय येवंक पुरो, सोरोप येवंक पुरो. जेजू आनी पेद्रू दोनीर सडले. वारें वादळ थंड जालें. शिसांनी जेजूक आराधन केलें म्हूण आसा थंय. मातेव ल्हानच्या पवित्र सभेक हो वांजेल बरयता आनी ती जेजूची सकत तांकां दिता. ती सांबाळूंक जेजूक जाता, जेजू सकता, जेजू सांबाळटा म्हणून. जिवान जेजू तुज्या लागीं येता. तूं कश्टांत आसतना जेजू तुज्या लागीं येता म्हूण सांगता. जेजू तुका सोडून घालना म्हूण सांगता. मोगाच्या न्हू तुमकां एक पोरण्या तेस्तामेंतलो दाखलो दिवचो जाल्यार हांवें कितले बरे दाखले आसात म्हणून पोरण्या तेस्तामेंतांत. उत्पत्ती ग्रंथांत जेनेसीस 15:5 देव आब्रामाक सांगता, आब्रामा भायर ये. भायर आपण व्हरून ताका भायर आपण व्हरता देव. ताच्या थांबा भितर आसलो. आब्राम आनी सारा ताच्या थांबा भितर सांजेच्या वेळार आसलीं. आब्राम कंथीन बुडलो, साराय कंथीन बुडली. कंथीचे विशय ती उलयताली. देखून फुडले देव तांकां सांगता ह्या श्लोकांत 5:15-5 देव आब्रामाक सांगता, आब्रामा भायर ये. आनी देव म्हणालो मळबाचेर दिश्ट लाय. वयर पळय मळबा दिश्ट लाय. आनी तुज्यान थांगता जाल्यार नखेत्रां मेज. आनी ह्या फुडें उलोवन ताणें म्हळें, ह्या फुडें ताणें उलोवन आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, येस परी तुजी संतत जातली. मळबार पळयली, लेख करूंक जाता तुका? म्हाका जायना सायबा म्हणालो आब्राम. नखेत्रां लेख करूंक जायना म्हणालो. वयर पळय सकयल पळयनाका, वयर पळय. तुजी संतत ह्या नखेत्रां बरी जातली म्हूण. देवान आब्रामाक राष्ट्रांचो तो बापय जाता म्हणून बसयल्लें ताका बसयतना 55 वर्सां 75 years old 55 वर्सां प्राय ताका. स्वाभावीक तरान ताका आनी साराक भुरगीं जावंक वाट ना. तें असाध्य दिसता आमकां, असाध्य दिसता. देव सांगता, आब्रामा तूं आनी सारा तांबा भितर जावन, टेंटा भितर जावन, तांबा भितर आसता तूं भायर येया. भायर आयलें मा, भायर येया. तुमी तांबा भितर आसल्यार तुमी दोगांय एकामेका पळोवन बसतात आनी भुरगीं जायना वेळ जालो म्हणून रडटात एकामेका पळोवन. तुमचें लिमिटेशन तुमी पळयतात. तुमचें उणेंपण भुरगीं एकामेका पळोवन बसता शिवाय दुसरें कांय करनात. टेंटा भितर भायर ये, तुज्या तांबातावन भायर ये, घरांतावन भायर ये, वयर पळय. तुमची घामान फोकास तुमकां कितें करूंक जाता ताचेरच जाता दवरना. भितर बसल्यात, तांबा भितर बसल्यात, एकामेका पळयतात. तुमकां करूंक कांय जाता तितलें. जेवण करूंक जाता, गादे इल्लेशें सवळी करूंक जाता, गोरवां पोसूंक जाता, तितलें मात तुमी करतात. ताचेर गमान तुमचें ताच्या. आतां भायर येवन वयर पळय. तुमी तुमच्या थांबातावन भायर येजय, भायर पळयजय. थांबातावन भायर येयचें म्हूण मात्र न्ही, तुमी थांबातावन भायर येयचें. तुमी थांबातावन भायर येवन म्हाका पळयचें, वयर पळयचें म्हणटा. तुमचे मदें म्हाकाय हाडा, तुमच्या मदें म्हाकाय घाल, म्हाका पयस दवर नाकात. म्हाकाय तुमचे भितर मेतेर करा. हांव तुमचें सांगाता आसा, हांव तुमचो सुर्गेचो बाप म्हूण सांगता देव. आमकां आसा दी इम्पॉसिबल केदा म्हळ्यार आमचे वयली दोळे काडा. आतां पळय आमी हाचे वयले तुमचे दोळे काडा. हाचे वयले दोळे तुमचे काडा म्हळ्यार तुमचे वयर तूं दवरले, एकामेका वयर दवरले. असाध्य इम्पॉसिबल म्हळ्यार तुमी एकामेकाचेर दोळे दवरल्यार असाध्य. इम्पॉसिबल म्हणल्याचेर आमी दोळे दवरचे, आमचें गमाण दवरचें. हें म्हाका जायना, हें शिकोवंक जायना, इंजिनियरींग करूंक जायना, चड शिकोवंक जायना म्हणल्याचेर आमी दोळे दवरचे. जायते फावटी भुरगीं जायना म्हणल्याचेर बळो जाता.
थोडे फावटी आस्पत्रे येता ह्या पिडेतान गूण जायना फादर म्हाका कळिता ही म्हजी खोरोज वसना ह्या नमणेर हांव गूण जायना फादर ही म्हजी नंबरां सकयल देवानांत फादर वयर वयर आहात देवानांत म्हाका गूण जायना फादर हें जायना हांव गेलीं देखून म्हाका जायना म्हणल्याचेर आमकां घर बांदूंक जायना फादर जायना म्हाका सेरीक मेळना इतली प्राय जाली म्हाका सेरीक मेळना म्हाका बरें काम मेळना फादर पयलींच्यान कश्ट आनी अंत काम म्हाका प्रमोशन मेळना देखून तुज्या लिमिटेशनाचेर मात तूं तुज्या गुडा भितर आसाय गुडा भितर सांग जेजू म्हणटा गुडातावन भायर ये गुडातावन भायर ये तुज्या थांबा तावन भायर ये आनी वयर पळय म्हाका वयर कोणा देवाक पळय तो वयर देव सर्गा पळय म्हाका पळय म्हळ्यार हांव म्हाकाय तुज्या जिणेचो वांटो कर गाणें म्हाकाय एक जागो दी तुज्या जिणयेंत आब्रामान वयर पळयलें तारा मेजूंक जातात की जायना म्हणलो तशें तुजी संतती मेजूंक जावना म्हूण हा सगळ्या संवसारार हायस्ट लोक असो क्रिस्तांव आब्रामाची संतत लिमिटेशन तें आमच्यान आतां जायना आतां हें जावचें ना आतां म्हाका करूंक जावचें ना हें म्हाका जायना हें करूंक जायना म्हणलें आमची एक चिंताप देखून आमचें कितें करूंक जाता ताचेर आमी दिश्ट घालची हें करूंक जायना म्हणून देखून तूं तुज्या थांबातावन भायर ये ह्या जायना म्हणल्यार थांबातावन भायर ये आनी व्हडलो दिश्टावो बीग विजन व्हडलो तो हेंय जाता तेंय जाता म्हाका करूंक हेंय करूंक जाता म्हातारच्यान चिंतलें जाल्यार म्हाका भुरग्यांक पळोवंक जायना शिशू भावनां बांदूंक जायना म्हूण चिंतलें जाल्यार तिणें ती मार्गाची भुरगीं ती हिंचती ना तांकां कशें पळोवचें तांकां जाल्यार फटाक खंय जावन हाडचें म्हणून तिणें एक मात सगळ्या संवसारार शिशू भावनां स्टार्ट केली तूं तिच्या थांबातावन भायर ये ती मदरचेर खोवायता तावन तिच्या थांबातावन भायर येयली देवाचेर पळयलें देवाचेर बार घालो आमकां असाध्य ह्या 25 वर्सांचेर भुरगें जावंक साराक आनी आब्रामाक भुरगें जावंक सुलाभ न्ही तें मस्त कश्टांचें तें तांकां जायना त्या प्रायर जायना जाल्यार त्या प्रायर जायना जाल्यार तितल्या वेळा पळय देवाक साथ द्या देखून देवा पळय म्हाकाय तुज्या जिणेचो वांटो कर म्हाका भायर जोर नाका तुज्या घरांत थांबातावन भायर करना ये वयर पळय म्हणटा आज तुजी भलायकी बिगाडल्या वयर पळय जेजूक पळय आज तुज्या भुरगीं तुजो मोग करना म्हूण बगतात पळय भुरग्यांचेर दिश्ट काड ती तिश्ट जेजूचेर घाल जेजू तुका त्या भुरग्यांक तूं मोग हाडूंक पुरो नाजाल्यार त्या भुरग्यांच्याक चड मोग करची आनी कोणी दुसरीं आसूंक पुरो ह्यो जेजू धाडूंक पुरो आंजांक तुमी तुमचें जिवन तुमचे भितर तुमचेंतल्याच करिनाकात तुमचो सर्गीचो बाप संवसार चलयता तो वाट करता कश्टांत तावन भायर येवंक समस्या तावन भायर येवंक पिडे तावन भायर येवंक तो वाट करता तुका वाट दिसनातल्या वेळी तो वाट कर तुका भायर येता ह्या पिडे तावन भायर येवंची वाटच ना म्हणल्या वेळार तुका तो पिडे तावन भायर तुका डायलिसिसा तावन भायर येवंची वाटच ना म्हणल्यार जेजू वाट करता तुका भायर येवंची वाट करता पिडे तावन दुस्मान गये तावन संबंध तुटल्लो संबंध परतून घडसूंच्या बरी तो वाट दाखयता तुवें तुजो दिश्टावो बदलीचे तुज्या थांबातावन भायर येजे वयर पळयचे नखेत्रां जेजूक पळयचे वयर पळयचे बऱ्यो संगती येतात त्यो पळयचे बऱ्यो संगती बिलकूल येतात तुवें थांबातावन भायर येवन देवाचेर दिश्ट घाल्ल्या वेळार तुवें फातयेल्या वेळार तुजें असाध्य म्हणलें परिस्थिती देव बदलता आनी हो श्लोक 5 सांगता देव बदलता आनी तुवें स्वप्न आयिल्लें प्रास उंचायेक व्हरून पायता देव तुका ना म्हणना स्वप्न आयिल्ल्याचें वय दिता देखून थांबातावन भायर ये वयर पळय खंयच्या थांबातावन तुजो तंबू पिडा गे तुजी पडे पिड्याचो तंबू गे खंय भितर बसल्या पिड्या भितर बसोवन चिंताय ह्या सलवणी गे ह्या संबंध पाड जाला गे ह्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत गे खंय प्रॉब्लेम खोलो थांबातावन जेजू तुका भायर येवंक उलो दिता भायर ये मोगाच्यानो सत्ती मनशांची पावलां मेटां देव थीर करता ताची वाट देव मानवता ताची वाट ताणी जिणेची वाट देव मानवता किर्तन 30:7 श्लोक 20:3 साम 37 श्लोक वर्स 23 चडावत आमी आमच्या शेवटाचेर फोकस करता आमच्या डेस्टिनेशन खंय पावचें आतां हांगा थांवन बेसर लक्ष आमचो मांडो सगळो बंबय दुबय येचें जाल्यार दुबय कुडलें थंय ह्या हांगा थावन बेंगलोर येचें जाल्यार बेंगलोराचेर तकली हांगा थावन कोडयाळ बेसारल्या वाटेर मस्त गांव येतात आमी ते खंय गांवांत दिना ना आमी त्या घडये
आतां आमी सकाळीं 6 वरांचेर बैसरल्या 10 वरांचेर आमी खंय आहा त्या गांवांत थंय गामान दिचे 10 वरांचेर कोण आसात कितें करतात तांचेर आमी गामान दिचें तांकां तांचेर आमच्या शेवटाचेर गामान फोकस केल्या पावना आमची सपनां जारी जावं जायसर आमी खदाळे आमची कोरीं सपनां बेंगळूर वचूं काय तें करूं काय तीं सपनां जारी करूंक ताचेर गामान दिता हांव आमच्या प्रॉब्लेमाचेर समस्याचेर परिहार करूंक गामान दिता हांव अशें सगळीं आमी सकाळीं उठला जावन आमची प्रॉब्लेमांत ही प्रॉब्लेम सॉल्व करचें म्हणजे गामान ताचेरच पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार तूं शेवटाक पाव शेवटाच्या पंथाक पावोवचें मुख्य वय पूण पाव शेवटाच्या वाटेर आसतना आज खंय तूं आसाय तें एन्जॉय करचें मुख्य आयचो दीस एन्जॉय करचो मुख्य खंय प्रॉब्लेम म्हणजे वचोंक आहात आमकां शेवटाक पावंक ती सॉल्व करूंक प्रॉब्लेमां समस्या परिहार करूंक आहात आमच्या डॅस्टिनेशन पावंक आमची जायतीं सपनां एक घर बांदूंक एक कार करूंक एक काम मेळोवंक हीं पुरा भुरग्यांक काजार करूंक हीं पुरा हीं सपनां ताचेर आमी गामान दवरूंक वय पूण आयच्या दिसाचेर गामान दवरचें आयचो दीस हांवें एन्जॉय करचें आयचो दीस एन्जॉय करचें आज खंय आसा हांव तें एन्जॉय करचें लायफ इज नॉट अबावट द डॅस्टिनेशन इट इज अबावट द जर्नी आमचें जिवीत खंय पावंक आसा पंथाक शेवटाक मात्र न्ही आमचें जिवीत आमचें पॉयंट जावन आसा हर एका दिसाचें पॉयंट गरज तें जिवीत आयच्या दिसाचें पॉयंट म्हणजे आज खंय आहा तें चिंतचें रडचें हें चिंतचें रडचें मुखेलें चिंतचें रडचें सपनां चिंतून रडचें न्ही आयच्या दीस चिंतून हांवें संतोश पावचें तातूंत वाटेर हांव पळयनार आसतना हर एका दिसाच्या पळयनार तातूंत अडकळी आसातच वाटेर अडकळी आसात वटेर अडकळी बम्प्स म्हणटा आमी आसात निराशा डिसअपॉयंटमेंट निराशा एक आशें गेला निराशा जाली थंय गेल्या निराशा जाली हें मेळोना निराशा जाली ताणें उलोवना निराशा जाली निराशा डिसअपॉयंट अर्थ करूंक असाध्य जाल्ल्या बरी आज कुटुंबाची बरी आहात आनी एका दिसा दुसरी येत आज माय बरी आसा फाल्यां कितें ती उलयना आज सूण बरी आहा फाल्यां उलयना चिंतूंक जायना कशें आज बरी भलायकी म्हजे कडेन उलयला घरा वचून सिरियस म्हूण पडून हार्ट अटॅक जावन आनी चिंतूंक कश्ट जाता देखून आमी जिणेंत रश थ्रू द डे सकाळीं संजे दोन हें तें कर म्हजो दीस जालो म्हणून थोडे चॅलेंज आसात चॅलेंजीस म्हळ्यार हें करूंक तें करूंक एका फाटल्यान एक चॅलेंज आसात थोडे सेटबॅक्स फेलियर जातात हें फेलियर जालें तें फेलियर जालें म्हणजे तें फेलियर जालें हें फेलियर जालें हें तें फेलियर जाता देखून आमी निदान करून स्लो डावन करचें एका फाटल्यान एक काम निदान करून वचचें पयलीं एन्जॉय करच्या बदलाक निदान वचून एक कामां करून इल्लें रेस्ट काडून इल्लें आमचें पयन आनी दिसपडटी आमी एन्जॉय करच्या बदलाक तुवें समजाचय देव आमची मठां ऑर्डर करता देव आमची मेटां करता आमी स्लो हेच्या बदलाक रश करता तें जायचें हें जायचें 100 आनी एक वस्तू जायचे रश करता पूण आमी उडासोचें देव म्हजी मेटां तीर करता स्लोली हेच्या बरी करता ताणें लीड करची वाट ताणें लीड करची कम्फर्टेबल सुशेगाद न्हय सुशेगाद वाट आसना ताणें जेजून वचचें आदर वरतना वाटणी दिसपडटा आमकां कश्ट आसात आमकां डिले जाता थोडो जाता दिता म्हणल्यार दिनात करचें म्हणल्यार काम थोडो जाता डिले जाता वय आनी आमी मुखार वचचें म्हणटा पासपोर्ट आनी पुरा दिला विजा येवंक डिले जाता जिणी मुखार वचून डिले जाता मेडिकल रिपोर्ट म्हणून डिले जाता कश्ट आसात डिले जातात देवाच्या वाटेर पूण घात करतात थोडे घात दिता म्हणल्यार मनीस फाटल्यान तोय दिना आनी एकल्या दिनातल्या बरी कर घात करतात आमकां घात करतात बिट्रे करतात तसले आसात देवाच्या वाटेर एक काल म्हळ्यार सुशेगाद कम्फर्टेबल ना ती कश्ट देवाच्या वाटेर आमी येताना पयलीं करतना हर एका दिसा कश्ट आसात हर एका दिसा डिले आसा मेळटा म्हणल्यार मेळना आनी एकले बिट्रे करता दिता म्हणलो दिना आनी दुसऱ्यांक दिवंक सोडिना बिट्रे करता देखून हें पार्ट ऑफ देवाच्या मांडावळीचें एक वांटो हें म्हज्या बऱ्यापणाक देवान दिलें हें प्लॅन देवाच्या प्लॅनांत थोडे कश्ट आसात देवाचें प्लॅन ताचो वांटो डिले जावचें वांटो घात करचें पुरो देवाच्या प्लॅन ताचो म्हज्या वाटेर हें पुरो मेळटा म्हाका जिणेच्या वाटेर हें पुरो मेळटा पूण एक म्हज्या तें म्हळ्यार स्टे इन द प्रेझंट आमी आयच्या दिसा संतोश पावचें देव आयच्या दिसा कृपा दिता आज फाल्यांक देव कृपा दिता म्हणना आयच्या दिसा देव कृपा दिता पयत पसा सांगता आज म्हाका जाय जाली कृपा एन्जॉय करूंक आयचो दीस एन्जॉय करया भियेवचें नाका जेजू आमच्या दोनीर आमच्या सांगात आसा
तो आज म्हाका कृपा दिता म्हजे समस्ये, म्हजी लारां, म्हजे वादळां उणें करूंक देव म्हाका कृपा दिता. आयच्या दिसा आमी संतोशान पयन करया. देव आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड.